नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अबुधाबी क्राउन प्रिन्स आयल्या भारत भेटेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तांच्या वांगडा चल्ल्या द्विपक्षीय भासाभास. कोलकाताच्या आर.जी.कर वैजकी महाविद्यालयात बायल दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान ताजो अहवाल 7 दिसां भितर सादर करपाक फरमायला सीबीआयक. भारतीय सेना आणि वायुसेनेन आयज लॉजिस्टिक ऑपरेशनात काम करपी कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाडोवपा खातीर गती विश्वविद्यालयाकडेन केल्या कबलात. भारत संवसारात विमान येरादारी सेवेत तिसरे सुवातेचेर पावपा खातीर करता यत्न. फाटल्या 10 वर्षांत विमानतळाची संख्या वाडल्या. केंद्रीय विमान उड्डाण मंत्री के.आर. नायडू हांणी दिल्या माहिती. पॅरिसात चलिल्ल्या पॅराऑलिंपिक क्रीडा सर्तीचो काल राती जालो समारोप. भारत 7 भांगरा पदकां, 9 रुपया पदकां आनी 13 कांश्या पदकां मेळून वट्ट 39 पदकां भारतान जोडल्यात. आनी आता खबरो विस्तारान. अबुधाबीचे क्राउन प्रिन्स काल सांजे वेळार भारताच्या भेटेर नवी दिल्लीत पावले. आयज तांणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांचे समाधीचेर वचून तांकां आर्गां ओंपली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अबुधाबीचे राजपुत्र क्राउन प्रिन्स हांच्या वांगडा भासाभास करतले. खेरीज क्राउन प्रिन्स राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतले. अबुधाबीचे क्राउन प्रिन्स हांची ही पयलीच भारत भेट आसा. तांच्या वांगडा संयुक्त अरब अमिरातीचे खुबशे मंत्री आनी उद्देजकय भारतात आयल्यात. जम्मू काश्मीरात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदाना खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमाणो दीस. दुसऱ्या पावंड्या खातीर जम्मू काश्मीर वेंचणुकेत 26 विधानसभा सुवातांचेर मतदान जातलें. 25 सप्टेंबराक दुसऱ्या पावंड्यावेलें मतदान जातलें. 3 पावंड्यांनी जम्मू काश्मीर विधानसभा खातीर वेंचणूक जाता. पयल्या पावंड्यार 18 सप्टेंबराक मतदान, दुसऱ्या पावंड्या खातीर 25 सप्टेंबर जाल्यार तिसऱ्या पावंड्या खातीर आनी निमाण्या पावंड्या खातीर 1 ऑक्टोबराक मतदान जातलें. 10 वर्सां उपरांत राज्यात जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार तेंगशेर पावला. कोलकाताच्या आर.जी.कर वैजकी महाविद्यालय आनी इस्पितळांतल्या प्रशिक्षणार्थी बायल दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाचो ताजो अहवाल 7 दिसां भितर सादर करचो असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान आयज सीबीआयक दिलो. सर्वोच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणात आपूण जावन दाखल करून घेतिल्ले याचिकेच्या सुनावणेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.पी. पार्डीवाला आनी मनोज मिश्र हांच्या खंडपीठा समकार चालू आसा. ह्या हत्या प्रकरणाचो तपास सीबीआय कडेन आसून तांणी फॉरेन्सिक अहवालाची तपासणी केल्या उपरांत एकठांय केल्ले नमुने न्यायालयात सादर केल्ले. सीबीआयच्या वतीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अस्तंत बंगाल सरकाराच्या वतीन कपिल सिब्बल आपली बाजू मांडटात. इतले मजगतीं निवासी दोतोरांनी पुकारिल्लो संप फाल्यां सांजवेळा 5 मेरेन फाटीं घेवचो अशें सर्वोच्च न्यायालयान फरमायलां. ह्या संपात वांटो घेतिल्ल्या खंयच्याच दोतोराचेर कायदेशीर कारवाय जावची न्हय अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां. दोतोरांच्या सुरक्षे खातीर राज्य सरकारान फावो ती सगळी खबरदारी घेवची अशी सुचोवणी अस्तंत बंगाल सरकाराक केल्या. आयज कोलकाताच्या रिक्षावाल्यांनी संपात वांटेकार जावन आपलो तेंको दिलो. ये जो शाम बाजार अर्जी-कल में जो ये कांड हुआ है, तो एक कांड के लिए ये रेलिंग निकाला गया है, तो इसको इंसाफ होना चाहिए. हम लोग एकजुट हो करके हम लोग मिছিল निकाले हैं. ये मिছিল निकाल करके हम लोग निर्णय चाहते हैं. ये दुर्घटना हुआ जो बहुत खराब दुर्घटना हुआ, वैसा दुर्घटना किसी जो होना ठीक नहीं है. रिक्शा चालक लोग इसलिए ये आंदोलन में साथ हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो और सबको बेटी बहन है, हम लोग गरीबों को भी हैं, इसलिए इंसाफ के लिए लड़ाई के लिए हम लोग उतारू हैं. वस्तू आणि सेवा कर म्हळ्यारच जीएसटीची 54वी बसका आयज नवी दिल्लीत जाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या फुडारपणाखाला ही बसका जाली.
ह्या वर्सा जून महिन्यात जाल्ल्या जीएसटी परिषदेच्या बसकेत लोखंड, खनिज आणि ॲल्युमिनियमच्या दुधाच्या कॅनाचेर 12% समान जीएसटी लागू करपाची शिफारस केली. भारतीय रेल्वे कडल्यान सर्वसामान्य जनतेक दितात त्यो प्लॅटफॉर्म तिकेट, बॅटरी संचालित कार सेवा अशा सेवांचेर जीएसटी लागू करचो न्हय अशी शिफारस ह्या परिषदेत केली. भारतीय जनता पक्षान आयज नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत अस्तंत बंगालच्यो मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ही संविधानाची भक्षक जावन आसा अशें सांगलें. आयज सर्वोच्च न्यायालयान दोतोरांच्या हत्या प्रकरणात FIR दाखल करपाक 14 दीस लायिल्ल्या कारणान पुलिसांचेर खर टिका केल्या अशें भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी पत्रकार परिषदेत सांगलें. अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांची पॉलिग्राफिक टेस्ट जावपाची मागणी भाजपान केल्या. सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये पूछा क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं, क्या ये सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आप टेस्ट और आपकी अरेस्ट, आई रिपीट, द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एज वेल एज द अरेस्ट ऑफ ममता बनर्जी कुड बी इंपेरेटिव to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country. This is the demand of the people of West Bengal. राहुल गांधी आणि टेक्सासात विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी विदेशात वचून कितें आणि कशें उलोवपाक जाय हे राहुल गांधी खबरच ना अशें गौरव भाटिया हांणी म्हळां. गांधी अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, ये सब जानते थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने दी. आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है. उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं. जम्मू काश्मीरातल्या राजौरी जिल्ह्यात आयज नियंत्रण रेषे लागीं भारतीय सैन्यान 2 आतंकवाद्यांक मारून उडयले. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायतेप्रमाण राजौरी जिल्ह्यातल्या नौशेराच्या लांब सेक्टरांत काल राती फारपेट सुरू जाली. काळोखाचो फायदो घेवन आतंकवादी भारतात घुसपाचो यत्न करताले. नियंत्रण रेषेचेर हांगाच्या सैनिकांनी फारपेट करून 2 आतंकवाद्यांक मारून उडयले आणि दारुगोळोय जप्त केला. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी टेक्सासात केल्ल्या वक्तव्याचेर खर टिका केल्या. राहुल गांधी हांणी टेक्सासात केल्ल्या वक्तव्यान संवसारात देशाची प्रतिमा इवाडल्या. ते विरोधी पक्ष फुडारी आसात आणि जनतेक तांणी जाप दिवपाक जाय अशें मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी राहुल गांधीचेर टिका करताना सांगलें. गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है. कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता. लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए हैं और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं. अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी करते थे. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पहले बुआ नजर उतारेगी। लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है। बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना। कैसा बाप है तू? जानते, जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। बीमारी से लड़ने का ताकत आता है। देश उम्मीद से है करो। अरे अम्मा, हंस भी दो, आ गई बुआ। पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी भाजपाचेर अमेरिकेत जाल्ल्या एका सभेत काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर बरेच वादंग तयार जाला। भाजपाचे फुडारी गिरिराज सिंग हांणी ह्या वक्तव्याचेर खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक जाणून घेवपा खातीर राहुल गांधीक कितलेशे जल्म घेवचे पडटले अशें गिरिराज सिंग हांणी सांगलें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। देशाच्या भायर वचून भारताची तुस्त करपाचे सोडून चीनाची तुस्त करता आणि भारतातल्या रोजगाराविषयी चुकीची माहिती पातळयता। देशाचो निर्गत दर काँग्रेस सरकाराच्या काळात 19 लाख करोड रुपयांचो आशिल्लो आणि आता देशाचो निर्गत दर 75 लाख करोड रुपया इतलो जाला, जाचे वयल्यान भारतात उत्पादकतेचो दर वाडला अशेंय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी म्हळां। भारतीय सेना आणि वायुसेनेन आयज लॉजिस्टिक ऑपरेशनात काम करपी कर्मचाऱ्यांची तांक वाडोवपा खातीर गतीशक्ती विश्वविद्यालयाकडेन एक कबलात केल्या। ह्या वेळार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उलयतना सांगलें की संवसारीक पातळीचेर आनीक फुडारा खातीर लॉजिस्टिक प्रणाली तयार करपा खातीर तशेंच संरक्षण मळार आत्मनिर्भरताय प्राप्त करपा खातीर ही कबलात महत्वपूर्ण आसा। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हमारे खुद के साधनों से हो। जैसे यदि हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत है तो उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे अपने गतिशक्ति विश्वविद्यालय से ही मिले। यदि हमें इक्विपमेंट चाहिए तो वह भी हमें भारत की इंडस्ट्री द्वारा ही निर्मित किए हुए मिले। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक सशक्त भारत की नींव आत्मनिर्भर होकर ही रखी जा सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह समझौता इस दिशा में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की गतीशक्ती विश्वविद्यालय अत्याधुनिक लॉजिस्टिक शिक्षे वांगडाच सशस्त्र दळां सशक्त करपा खातीर महत्वपूर्ण कार्य करतले। He had set up the Petro University, he had set up the Forensic University, he had set up many domain-specific universities. So same concept we are now trying to do in logistics sector. So this will cover aeronautics, this will cover railway, this will cover warehousing, ground logistics and marine sectors to begin with, and there will be deeper things like submarines and other. विश्वविद्यालयाचे कुलपती मनोज चौधरी हांणी ह्या वेळार आपले मत उक्तायले। डिफेंस सेक्टर में सारी आर्म्ड फोर्सेस में जितना एक्सपीरियंस और विजडम इतने सालों से चलता आ रहा है, जो इकट्ठा है, वो जब हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा तो स्टूडेंट्स को एक लाइफ स्किल्स का ट्रेनिंग मिलेगा, स्टूडेंट्स को सेक्टर का एक नॉलेज मिलेगा जो प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा इन आर्म्ड फोर्सेज में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में। तो एक तरह से स्टूडेंट को बेहतर भारत बनाने के लिए उस दिशा में वो और अच्छा कदम उठा पाएंगे।
फाटल्या 10 वर्सांत विमानतळाची संख्या वाढल्या. ज्या सुवातांचेर विमानांची येरादारी जायनाशिल्ली थंय लेगीत विमानां पावपाक लागल्यात आनी उडान येवजणे खाला 1,40,00,000 प्रवाशांनी आतामेरेन विमान प्रवास केला अशी माहिती केंद्रीय विमान उड्डाण मंत्री के राममोहन नायडू हांणी दिली. ते नवी दिल्लींतल्या इंडिया रिजनल एअर मोबिलिटी कॉन्फरन्स 2024 उलयताले. ह्या संमेलनात देशांतर्गत विमान सेवेच्या आर्विल्ल्या तंत्राचेर भासाभास जाली. तेच प्रमाण फुडारात विमान येरादारी सेवा आनी घटमूट करपाचेरय ह्या संमेलनात विचार जालो. भारत संवसारात विमान येरादारी सेवेत कशा तरेन तिसऱ्या सुवातेचेर पावपा खातीर वावुरता हाची माहिती के राममोहन हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. 10 साल में जो आरसीएस उड़ान के तहत काम किया, जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग, जहां पे एयरलाइंस जाने के लिए मना करते थे, हमने वाइबिलिटी गैप फंडिंग आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत हमने प्रोवाइड किया. उसके हिसाब से जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स थे, अंडर सर्व्ड थे, जो अनकनेक्टेड थे, वहां पे भी फ्लाइट चलने लगी. वहां पे जो आम लोग थे उनको भी एक एयर सुविधा वो उनको मिली. और आप प्राइसेस भी देखिए तो प्राइसेस भी एक हद तक सीमित रखने की एक कोशिश हमने आरसीएस उड़ान के तहत हमने की. तो जिस तरह के रिजल्ट्स हमें 10 साल में मिले तो उसी के हिसाब से आगे भी ये स्कीम को हम बढ़ाना चाहते हैं. और जो छोटी छोटी हमें फीडबैक भी जो मिला है कि और कैसे बेहतर हो सकता है उसको भी आगे लेते हुए हम बेहतर बनाएंगे. उड़ान में करीबन 1,40,00,000 तक अभी उड़ान के फ्लाइट्स में घूम चुके हैं और 2,80,000 फ्लाइट 40,000 फ्लाइट भी इसमें घूम चुके हैं अभी तक. आयज खांडेपारा सकाळी पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेलें. राज्य सरकार फुडली 50 वर्सां उदका पुरवण करपाची तजवीज करता, पूण युटिलिटी डग उबारपाक विसरता आनी ताका लागून पायपलायन फुटून उदक व्हांवन वता अशें थळावे रहिवाशी संदीप पारकार हांणी आमच्या प्रतिनिधीक सांगलें. ही पायपलायन दुरुस्त करमेरेन उसगांवच्या रहिवाशांक उदका पुरवण मर्यादीत प्रमाणात जातली. जेन्ना सरकार फुडली 50 वर्सांचें जेन्ना प्रोविजन करता पळय न्ही, तेन्ना युटिलिटी डग इज अ मस्ट. नॅचरल गॅस आसा तेजेच कुशीक अर्द मिटर नॅचरल गॅस आसा. जर ह्या पायपलायनी बरोबर जर नॅचरल गॅसूची जर पायपलायन फुटलेली न्ही जाल्यार भयंकर मोठें एक प्रकरण घडटलें आसलें हांगा. अशें करचें न्ही म्हणून युटिलिटी डग इज कंपल्सरी आशिल्लो. तेंच्यांनी युटिलिटी डग हांगा प्रोविजनूच दवरलें ना. गटर बांदला मिटर भर पण गटरांतल्यान उदक वचना. उदक वयता पयलीं तें भायल्यातल्यान वयता. गटर आसा, रस्त्याचो जो बेज आहा पळय तेजो एक 20-25 इंच उंच आसा. ताका लागून गटराचो ताजो कांय यूज ना. आनी गटराच्या भितर पायपलायनी आसा. 4 दिसां पयलीं अशें सकयलची 2 घरां आसा पळय न्ही ज्या जाग्यार बायपास सुरू जाता थंय पायपलायन फुटलेली. JCB हाडून गटर फोडचें पडलें आनी मागीर पायपलायन रिपेर केल्या. आतां परत ते गटर परत कॉन्क्रीट करतले. परत जेन्ना पायपलायन फुटलेले परत फुटतले. हो जो प्रोसेस चालूच उरलो. ताका लागून म्हाजी सरकार कडेन मागणी आसा की ह्यान फुडें तुमी जें कितें एक्सटेंशन करतले पळय न्ही युटिलिटी डग दवरा. 1.5 मीटर ही सायडी दवरा आनी 1.5 मीटर ती सायडी दवरा. केबल्स आसा, TV केबल आसा, मागीर वायफाय आसा, BSNL आसा, तांकां एक प्रोविजन दवरा. आनी जे गॅस पायपलायन आनी वॉटर पायपलायन आहा पळय न्ही तांकां एक प्रोविजन दवरा. नाजाल्यार हे वर्साच्या 12 म्हयने अशेंच चलतलें. गोंयांत काल राती 1.5 दिसाच्या गणपतीचे व्हडा बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन येयात अशा गजरात बाप्पाक भाविकांनी निरोप दिलो. आयतारा पावसान आडमेळ हाडली तरी लेगीत लोकांची उमेद उणी जावंक ना. विसर्जना पयलीं घरा कणकणी गणपतीचें पूजन जालें. उपरांत न्हंये, दर्या देगेर, तळयो आनी हेर पाणथळ वाठारांनी विसर्जन करपा खातीर भाविकांनी आपल्यो मुर्त्यो व्हेल्यो. गणपतीचें विसर्जन थाटामाटान जालें. आनी त्या खबरापत्रान घेवया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. पहले बुआ नजर उतारेगी. हाँ? लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है. बुआ के देखे बिना
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना। कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता। बाप है इसलिए जानते हैं। जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। बीमारी से लड़ने का ताकत आता है। देश उम्मीद से है, करो अरे अम्मा, हंस भी दो। आ गई बुआ। पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया खेळा मळार। पॅरिसात चलिल्ल्या 11 दिसांच्या पॅराऑलिंपिक क्रीडा सर्तीचो काल राती समारोप जालो। घोग्यांनी पावस पडटाना लेगीत स्टॅड डी फ्रांस हांगा जाल्ल्या समारोप सुवाळ्यात संवसारांतले 4400 खेळगडे हाजीर आशिल्ले। फुडली पॅराऑलिंपिक सर्त 2028 अमेरिकेंतल्या लॉस एंजेलिसात जातली। पॅराऑलिंपिक बावटो लॉस एंजेलिसचे महापौर कॅरन बास हांचे कडेन सुपूर्द केलो। अंदू भारतीय पंगडान सगळ्यांत बरी कामगिरी करून 7 भांगरा पदकां, 9 रुपया पदकां आनी 13 कांश्या पदकां मेळून वट्ट 29 पदकां मेळयली। अमेरिकी ओपन टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या गटात जॅनिक सिनर हाणें टेलर फ्रिजाचेर 6-3, 6-4, 7-5 अशें जैत मेळून दुसरो ग्रँड स्लॅम खिताब जिखलो। हाचे पयलीं ताणें ह्या वर्साच ऑस्ट्रेलियाची ओपन सर्त जिखिल्ली। तो अमेरिकी ओपन सर्त जिखपी पयलोच इटालियन खेळगडो आसा। बांगलादेशा आड जावपा आशिल्ल्या 2 क्रिकेट टेस्ट मॅची खातीर भारतीय पंगडाची घोषणा जाल्या। के.एल. राहुल आनी ऋषभ पंत हांचो पंगडांत आस्पाव जाला। खेरीज यश दयाल हो पयलो टेस्ट मॅचीत खेळटलो। ही 2 सामन्यांची माळ 19 सप्टेंबर सावन सुरू जाता। पयली टेस्ट मॅच चेन्नईच्या रोहित शर्मा शिवाय विराट कोहली, के.एल. राहुल, यशस्वी जयस्वाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह आणि एस दयाल हांचो आस्पाव आसा। आणि आता पळोवया आजचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्याप्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 29 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अबुधाबीचे क्राउन प्रिन्स आयल्या भारत भेटेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तांच्या वांगडा चल्ल्या द्विपक्षीय भासाभास। कोलकाताच्या आर.जी.कर वैजकी महाविद्यालयात बायल दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान ताजो अहवाल 7 दिसां भितर सादर करपाक फर्मायला सीबीआय। भारतीय सेना आनी वायुसेनेन आयज लॉजिस्टिक ऑपरेशनात काम करपी कर्मचाऱ्यांची तांक वाडोवपा खातीर गती विश्वविद्यालयाकडेन केल्या कबलात। भारत संवसारात विमान येरादारी सेवेत 3ऱ्या सुवातेचेर पावपा खातीर करता यत्न। फाटल्या 10 वर्सांत विमानतळांची संख्या वाडल्या। केंद्रीय विमान उड्डाण मंत्री के.आर. नायडू हांणी दिली म्हायती। आणि पॅरिसात चलिल्ल्या पॅराऑलिंपिक क्रीडा सर्तीचो काल राती जालो समारोप। भारत 7 भांगरा पदकां, 9 रुपया पदकां आनी 13 कांश्या पदकां मेळून वट्ट भारतान मेळयली 29 पदकां। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97, तशेंच डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।